अण्णा टी व्ही वीक्षकांक वापस स्वागत करता. तशीच सकाळां काही भारी एक कुतूहल म्हणून सांगलारी द्वादश राशी ह्या वर्ष बटमाम आमकां कशें शापुरो आमगेली ही राशी ह्या राशी खंयचे रितीन शापुरो सुरवेक प्रारंभ जाता तुला राशी. हे संवत्सर तुला राशीच्यांक लाभ नष्ट सुख दुःख सोलू गेलू हें सगळे विचारांतू मिश्र फलदाय जावन आसा. पंचमार शनी तीव्र जावन आशिल्ले प्रभाव दाखयता. सप्तमार गुरू होडना चांगमटाक जातले. तशी जी चिरडुवाल विशयारी नाना रितीर कसरेचे ತೊಂದರೆ तापत्रय इत्यादी जावचे संभव आसा. मूल आदाय चांग असलारी निरंतर जावन व्यय जत आशिल्ले निमित्ती चिकेची मानसीक जावन आशिल्ले ತೊಂದರೆ येवचे साध्यत आसा. जाल्यार देवाल वैरी अचल जावन आशिल्ले नंबिका दवरल म्हणटर जाल्यार तो देव खंडीत जावन राखता. वर्डीक जायनातल्यांक ह्या राशीच्यांक वर्डीक जायनातल्यांक वर्डीक जावची योगू तशी चिरडू जायनातले चिरडू जावची संतान भाग योगू हे अनिरीक्षित जावन आशिल्ले धनागमन बंधू बांधव मलगड्याले सहकार हे केन्नाय आसता जाल्यार वाहन संचारा वेळार चिकेची जागृत कोरका अशें म्हणून हें राशी फल सांगता.